सेक्शन ऑफ प्रिव्हेंशन ऑफ करप्शन ॲक्ट आपले केशीक लागू जायना. लाच मागता वा दिता म्हूण आपले आड कसलीच कंप्लेंट ना म्हणूनय कामतीन आर्ग्युमेंट केलो. कामतीच्या वकिलान कोर्टान आर्ग्युमेंट घालो तो असो. स्वतंत्र चौकशी जावंक नाशिल्ल्यान सुप्रीम कोर्टाच्या CECचो आनी राज्य सरकारच्या PECचो रिपोर्ट FIR खातीर वैध थारना. स्वतंत्र चौकशी जावंक नाशिल्ल्यान ही केस जावंक शकना. एकल्याय मायनिंग लीज होल्डरान मायनिंग लीज रिन्युअला खातीर आपूण लाच मागता आनी घेता म्हूण कंप्लेंट करूंक ना. ताका लागून सेक्शन ऑफ प्रिव्हेंशन ऑफ करप्शन ॲक्ट हे केशीक लागू जायना. BJP 13 आमदाराच्या बळग्यार सरकार स्थापन केल्या उपरांत आपले फाटी SIT लागली. आपणे BJPक जॉयंट जावचे नाजाल्यार हेर आमदारांक फोडटना वगी रावचे म्हूण BJP आपणाचेर दबाव हाडटाले. शहा कमिशन रिपोर्टाच्या आदारार FIR केला. तातूंत ठरावीक मनशान गुन्हो केला म्हूण उल्लेख नाशिल्ल्यान तो वैध थारना. I said that this FIR does not originate in terms of section 154 CRPC. It's a political sequence to save the scheme. फुडली सुनावणी 6 सप्टेंबराक दवरल्या. We are still continuing with the arguments. Now it is listed on 7th of September at 3:30. 6th of September at 3:30. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे.